सोपो बी घेता कितें ना कितें जालां पळय सीएमान हांगा डिक्लेअर केल्लें असेंब्ली भितर डिक्लेअर केल्लें की जे कोण हे पारंपारीक माटोळी बीन घेवन येता पळय तांकां कोणूच सोपो घेवपा ना म्हणून पूण तांकांच लागून हांव सांगपाक गेलो तांकां जे माटोळेकार इतले वर्सां रावन वर्साक एक फावटी ते बाबा आपल्याला ते म्हाल विकपाक येतात आनी एक सीएमान एक बरें डिसिजन घेतला कित्याक तेंचे कडल्यान सोपो घेवप ना म्हणून हांव तांकां सांगपाक गेलो कोणूय तर म्युन्सिपालिटी फाल्यां तुमकां कितें घेवपाक गेलो आनी मारपाक गेलो जाल्यार एकट्यान एक रुपी सुद्दां दिवपाचो ना म्हणून सांगला कोणें तर कितें सांगता जाल्यार हांव भितर आसा मार्केटाक म्हाका आपयाक हांव तांकां कोणाक कितें सांगपाचो सांगता कोणाक एक रुपया दिनाक म्हणून सांगला कित्याक ती बाबडे वर्सांतल्यान एक फावटी आपल्याला इतलो तर करतात सामान घेवन येतात ते एक बरें डिसिजन घेतला तांकां हांव सांगपाक इतलेंच येयल्लो हे वर्सा आमकां मातशें नाल्लांक लागून मातशें प्रॉब्लम जालो कित्याक पावसूय चड आशिल्लो आनी नाल्ल कमी आशिल्ल्या कारणान नाल्ल सद्या 100 रुपयान बीन विकता थोडे जाण 150 विकता कळ्ळें सो कस्टमर तो कितें म्हणटा आवय शिकले कळ्ळें पूण ते सोल्लेले नाल्ल 70 रुपयांनी घेवन वयता आनी हे नाल्ल म्हणटा ते सेलोन काडचे पडटा कळ्ळें हातान काडचे पडटा हातान काडचे पडटा ते हें करून वयर चडून ते पाडेली 200 रुपया बीन फक्त दिशी एक पेंड दिवपाक जाता आनी तशीच शिफ्टी खूब त्रास आनी आमचे कडेन आतां टोटल हे वर्साक 24 तरेची डिफरंट मसाले आसा म्हाजे कडेन रानटी कितें कितें आहा तितून कात्रे मागीर कुड्या फळां चान्या फळां मागीर तुगे बेल्ली म्हणटा कुंडलां मट्टी कात्रे तांकां बुटा कातरी म्हणटा तांकां हड्डी म्हणटा मागीर तुगे कुडे कांगलां तांकां फोगोटे फळां म्हणटा रेट कितें आहा गेल्ल्या वर्साच्या खंय वाडल्या कितें रेट तशी कांय वाडूं ना आमी गेल्ल्या वर्साकूय 50 रुपयान विकला ह्या वर्साकूय 50 विकला हांवें तरी आनी बाकीची कांय आयडिया ना ती सगळी फळां रानांतली हाडटा तुमी ही सगळी रानांतली फळां ती मेळपाक त्रास बी आसली हय मेळपाक मातशे त्रासच जाता सो एवरी इयर आमी रानान वयता 4-5 दिसां पयलीं ती पळोवन येवप आनी मागीर 2 दिसां पयलीं ती हाडप नाजाल्यार ती सुकता न्ही